सो फ्रेंड्स हो मसालो रेडी झाला. आता हो मसालो एका ग्लास कंटेनरान काढून दवरपाचो. अम्मा स्पेशल कोथंबीर वडी अम्मा देत. ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. सो कशी आसात तुमी सगळीं? आयज दीस म्हजो हांवें सगळे सकाळी, आज थर्सडे बिजी डे. सो सगळीं कामां म्हणजे सकाळची जाली म्हजी आणि जेवणूय रांदून जालें. जेवण म्हणजे आज चण्याचो रोस केला बटाट घालून आणि वालीची भाजी केल्या. सो आयचो मेनू. आणि आज केस तुल्या केस अजून सुकूना म्हणून ते असं बांदूनच दवरला हांवें केस मातशें सुकपाक लागून. आणि आयज हांव एक मसालो करपाचो आसा, तो म्हाका तुमकां दाखोवपाक जाय, शेअर करपाक जाय. तो म्हणजे आमचो गोंयचो रेशाद मसाला. आणि हो हांव सेकंड टायम करता. पळय फस्ट टायम बरो जाल्लो, सो हांव सेकंड टायम करता. आणि रेशाद मसालो तुमी जाणा, तो बांगडे स्टफींग घालून करता किंवा तो प्रॉन्स फ्राय करतानाय तुमी घालपाक शकता. आणि हो आमचो गोंयचो स्पेशल मसाला. तो मसाला कसो आसता एक्चुली टँगी आसता, स्पायसी आसता आणि स्वीटूय बीन आसता. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल टेस्ट. सो याद म्हजे बरोबर हांव दाखयता तुमकां तो मसालो कसो करता तो. आणि सांगात एज युजल कमेंट करून म्हाका कसो जाला तो. सो हो चण्याचो रोस आणि हे हांगा हांवें केला भाजी पालीची. सो फ्रेंड्स, सगळ्यांक पयलीं आमकां हो मसालो करपाक लागतलो ते ह्यो मिरसांग्यो. ह्यो काश्मीरी मिरसांग्यो म्हणटात, अश्यो आसतात ह्यो लांब ट्विस्टेड आसता. सो हांवें ह्यो 18 मिरसांग्यो घातल्या. ह्या मिरसांग्यांक तिखसाण कांय आसना, म्हणजे स्पायसीनेस कांय आसना. सो ह्यो 18 घेतल्या हांवें. आणि ह्यो 2 हांवें नॉर्मल म्हणजे तिखट आसता त्यो मिरसांग्यो घेतल्या 2. मागीर हे हांवें तिखी घेतल्या हांवें, ह्यो 2 अश्यो लांब घेतल्या. आणि हे बारीक 4 तुकडे घेतल्या. हे हांवें हो स्पून येदो 1 स्पून हांवें ह्यो टीस्पून म्हणपाक जाता जिरें घेतला. ह्यो 15 सुमार हांवें हें घेतल्या मिरयां घेतल्या. ह्यो 5 हांवें लवंगां घेतल्या. 4 हांवें वेलची घेतल्या, ही ती ग्रीन वेलची. हे हांवें 1 मिडियम सायज कांदो अख्खो हांवें लसणीचो घेतला. हे 1 इंच सुमार हांवें हें घेतलां आलें घेतलां. तेजे अशें चॉप केलां हांवें हें आलें, म्हणजे पीस केल्या. आनी हो मेन हो हेजो टेंगी येवपाक लागून फ्लेवर हें घेतलां आमटाण घेतल्या. हो तुमी कशें सांगू बॉल तुमी पळोवपाक शकता, इतली सायज. सो इतली सायज लागतली आमकां हें टेंगीनेस येवपाक. सो हें आमटाण घेतलें हांवें. मागीर लागतलें तें आमकां ही हळद लागतली इल्लीशी आनी शुगर लागतलें. आनी हें हांगा विनेगर घेता. सो विनेगर जशें लागता तशें घालपाचें. सो हितून उदक घालपाचें ना. सो फ्रेंड्स, हांगा हे वाटयेन ही आमटाण घालता आनी तितून थोडें विनेगर घालून तें भिजोवपाक दवरता. सो विनेगरानूच ही आमटाण हांव भिजयता. सो आमटाण हितून मातशें वेळ भिजोवपाक दवरता, म्हणजे वाडटा तेन्ना अशें लम्स उरपाक नाका म्हणून. हितून उदकान भिजयना आमी फ्रेंड्स, विनेगरान भिजयता. हितून हांवें विनेगरान कित्याक भिजयल्या, बिकॉज हितून न्ही हो मसालो मोस्टली प्रिजर्वेशना खातीर आसता. सो प्रिजर्वेशना खातीर आमी उदकाचो यूज करची ना हांगा. जर उदक घातलें जाल्यार तो म्हणजे पिड्ड्यार जावपाक शकता. सो हांवें हें आमटाण सुद्दां उदकान न भिजयता, हांवें डायरेक्ट विनेगरान भिजयल्या. आनी सेकंड थींग तुमी म्हणटली शुगर कित्याक घालता मसाल्यान. जर शुगर घालता बिकॉज हो मसालोच तसो आसता की तो तुमकां सांगलें न्ही, इट्स मिक्सचर ऑफ ऑल स्वीटनेस,
स्पायसीनेस आणि थर्ड थिंग इज टेंगीनेस. सो हे मेन आसता हेजें. स्पायसीनेसा जर त्यो मिरसांगी घेतल्या प्लस आलें आसा फॉर स्पायसीनेस, पर मिरयां आसा, लवंगां आसा, आनी मेन म्हणजे हांव तुमकां सांगपाचें विसरलें, आमकां फ्रेंड्स मेन लागतलो तो कांदो लागतलो. कांदो दवरपाक म्हाका याद ना, सो एक कांदो काडटा हांव. सो फ्रेंड्स हो एक मोठो कांदो लागतलो. सो म्हाका हे ताटान दवरपाक याद ना, सो हे सगळ्यां भितर हो एक कांदोय लागतलो आमकां. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर मसाला. सो सगळ्यांक फर्स्ट फ्रेंड्स हो कांदो आसा न्ही तो मिडियम फ्लेमीर मातसो भाजपाचो. डायरेक्ट सोडनासतनाच हो कांदो असो मिडियम फ्लेमीर भाजून घेवपाचो. लो फ्लेमीर हो कांदो भाजून घेवपाचो. कवर इल्यार जाता. हांव एक वाटी विनेगर घेता आनी हो कांदो जो भाजलेलो आसा तो सोलून घेता. फ्रेंड्स अशें हांवें कांद्याचे पीस करून घेतले, बारीक, सामके बारीक ना, एक रफली कट करून घेतल्या. सो कांदो मातसो आतां गरम आसा, सो तो निवलो की हे सगळे आमी ग्राइंड करून घेवया. आमटाणी बरी भशेन फुगल्या. सो फ्रेंड हे सगळे आमी हितून घालया मिक्सचरान. कांदोय बी निवला तोय घालया. फ्रेंड्स ही हाफ स्पून म्हणजे हाफ स्पून हळद घालता हांव. आनी 1 स्पून साखर. सो फ्रेंड्स हे जे आमी भिजयला न्ही विनेगरान आमटान ती सगळी घालया. फ्रेंड्स मीठ घालता हांव. 1 स्पून मीठ घालता. हेतून विनेगर घालता. सो हेतून याद दवरा, उदक घालप ना, विनेगर घालप. सो आतां आमी थोडें घालता, जाय जाल्यार मागीर परत घालपाचें. फ्रेंड्स पळया आमचो हो रेशाद मसाला रेडी जाला आतां. टँगी स्वीट अँड स्पायसी रेशाद मसाला रेडी. सो फ्रेंड्स हो मसालो रेडी जाला. आतां हो मसालो एका ग्लास कंटेनरान काडून दवरपाचो, म्हणजे ग्लासाची भरणी आसा तेतून दवरपाचें, म्हणजे तो बरो उरता, खूब दीस उरता. सो हो आशिल्लो रेशाद मसाला. खूब जाणां खूब तरेचो करतात मसालो. हो असो हांवें केला. सो तुमी ट्राय करात आनी कमेंट बॉक्सान सांगात म्हाका कसो जाला तो.
आमी आतां आयल्या बोरयेच्या साईबाबाच्या देवळान. सो हे बोरयेचे खूब प्रसिद्ध देवूळ आसा साईबाबांचें. आनी आमी आयल्या म्हळ्यार हांव, विशाल, विकासबाई, अंकिता आनी दिव्या. सो आमी हांगा आज बेरेस्तार सो देवळान आयला साईबाबाचें दर्शन घेवपाक. दिव्या साई शाम भगवान जी के दाता तुम साई राम. फ्रेंड्स, आमी हांगा आतां महाप्रसाद जेवली. युजली हांगा एवरी थर्सडे महाप्रसाद आसता. सो आतां विशाल म्हाका बोरये ड्रॉप करतलो आनी तो मागीर वतलो वास्को. फ्रेंड्स, बोरये आयला हांव आतां आनी साईबाबाच्या देवळान गेल्ली आमी आनी थंयच्यान विशालान म्हाका बोरये ड्रॉप केले आनी ती गेली परत वास्को. सो आतां जाल्या 12:30 रातची. सो फाल्यां हांगा बोरये येवपाचें कारण म्हणल्यार फाल्यां म्हज्या बाबाचो श्राद्ध. सो त्या खातीर हांव बोरये आयलां आनी विशाल फाल्यां येतलो मागीर परत. पण आज येयला म्हणल्यार फाल्यां मागीर म्हाका कितें अशें हेल्प करपाक त्या खातीर म्हणून आज आयलां हांव. आनी आतां आमी हांगा कोथंबीर निवळ करता. सो कोथंबीर निवळ करून जातकीर मागीर आमी न्हिदतलीं. फाल्यां सकाळीं बेगीन उठपाक जाय. सो मेळटा तुमकां फाल्यां सकाळीं परत. गुड नायट. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आमी आतां सगळीं जाण रांदतात हांगा आनी हांवें हांगा खीर केल्या. विधी स्पेशल शेवयाची खीर. आनी फाटल्यान मा आसा, काकी आसा हांगा. काकी हांगा कितें करता सांग? तोरां कट करता. आनी अम्मा सगळे बिजी आसा. सो हांगा हे तोरांची उड्डमेथी करपाक हें सगळें काडलां सामान. आनी हांगा हे पळय सोय, मिरसांग्यो आनी ही तोरां. आनी तोरांचे उड्डमेथी स्पेशलिस्ट आमची काकी ती करता हांगा. श्रद्धा प्राची कितें करता हांगा? डब्बो मिरची. लास्टाक मागीर येते मगे सासवां तेतूनूच
पुरयो हांवें केल्या दिसतात सॉफ्ट सामक्यो आणि अम्मा स्पेशल कोथंबीर वडी अम्मा ते हितून बरी एक्सपर्ट जाल्या कितें जाय क्या ले ले बाबू क्या ले क्या ले चिंटू हांगा भैया बाबा जेवता आनी पचेन जेवता भैया बाबा कडेन सकयल बसपाक जायना म्हणून तो वयर बसला आनी हांगा श्रद्धा समर्थ आनी अक्षय जेवता आमी मागीर जेवतली समर्थ फ्रेंड्स ज्या दीस बाबाचो श्राद्ध आसता त्या दीस नवदुर्गा देवीच्या देवळान आमचो पालखी उत्सव आसता ताच्या स्मरणार्थ सो त्या खातीर आमी हांगा दोणे भरतात आनी हे दोणे आमी देवळान घेवन वतली धर्मशी अक्षर एककाले बड़े नित्यं महापापविनाशनं त्रिकाले बड़े नित्यं धनधान्यसमन्विता त्रिकाले बड़े नित्यं महाशत्रुविनाशनं दुर्गा बड़े नित्यं प्रसन्नवरदा शुभा जय जय जगदम्बे। आता आम्ही परत घरा वतात देवळांतल्यान सगळे श्रद्धा फाटल्यान तरी समर्थ फ्रेंड्स पालखी जाली आता जेवून आमी परत बॅक टू वास्को सो व्लॉग हांव हांगाच सोंपयता थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ